नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। वीज मंत्री मडकयकाराक ब्रेन स्ट्रोक राती ताकतिकेन मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटलांत सर्जरी उपरांत आयसीयूत दोतोरांचेर निरीक्षणात फुडली 72 वरां क्रिटिकल। मायनिंग अध्यादेशाचेर दिल्लींतले काँग्रेसवाले वग्गी गोंयकाराक नमन घालचे परस प्रदेश काँग्रेसवाल्यांनी दिल्ली नमन घालचे विश्वजिताचो तोमणो। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सगळ्याक प्लास्टिक प्रदूषणाचेर जागृताय सरकारी बाकीच्या संस्थांच्यो कार्यावळी इफ यू कांट रियूज रिफ्यूज इट। फातोड्डेचो हुमकळिल्लो बस टर्मिनस उबो जावपाची चिन्ह 350 कोटीचो प्रकल्प आमदार विजय म्हणटा प्रकल्पाक लोकांचो तेंको सरकार एक्टिव्ह। आणि आशियाई ब्रिज सर्तीत भारत आणि चीनान केली पेजाद सुरुवात। आशियाई गेम्साचे तयारेक नेट। वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक ब्रेन स्ट्रोक राती ताका ताकतिकेन मुंबई कोकिलाबेन हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो। तो मुंबय गेल्लो, थंय ताका स्ट्रोक आयलो। मडकयकाराचेर सर्जरी जाली। फुडलीं 72 वरां क्रिटिकल। गोंयची वीज पुरवण वेवस्था कोसळिल्ल्यान मडकयकार आनी लायटीच्या खात्या आड लोक फाटल्या कांय दिसांसावन शबय घालतात। सकाळी जाल्ल्या एका पत्रकार परिशदेत विश्वजितान मडकयकाराची ही माहिती दिल्ली। उपरांत विश्वजीत स्वता मडकयकाराक पळोवपाक मुंबय गेलो। मुंबय परिस्थिती स्वता पळयल्या उपरांत विश्वजितान प्रुडंटाक परत मडकयकाराच्या भलायकेचेर माहिती दिली। हांव मुंबय आमचे मान्य मंत्री श्री पांडुरंग मडकयकाराक विजीट केल्ले हॉस्पिटलांत। डॉक्टर आनी टोटल ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आहा आनी जे डॉक्टर मडकयकाराक पळयता तेंचे कडेन चर्चा केली आनी त्यांनी कोर्स ऑफ ट्रिटमेंट जे ठरयल्ले आसा त्यांनी म्हाका ब्रीफ केल्ले आसा। हांव कंटिन्युअस मॉनिटर आमी करतले, एकमेकांच्या संपर्कान रावतले। फुडले 72 आवर्स तांकां ऑब्झर्वेशनाचे अंडर दवरले। तेजे उपरांत परत एकदा रिव्ह्यू घेवपाचो आमी एकमेका कडेन संपर्क सादले। डॉक्टरान अश्युरन्स दिला की दे वी डुईंग देअर बेस्ट आनी जे कितें गरजेचें आहा ते करतले मिस्टर मडकयकार खातीर आनी ते इज इन द बेस्ट हँड्स। आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीन बी मॉनिटर करता, त्यांनी म्हाका सगळ्यांकडे संपर्क करून दिल्ले आसा आनी ते बी त्यांनी मिस्टर अनिल अंबानी कडेन उलोवन सगळ्यात मॅक्सिमम कितें करूंक जाय ते करपाक सांगला आनी म्हाका खात्री आहा मिस्टर मडकयकार बेगिना बेगीन बरें जातले। तशें कांय ना, ताका सिम्पटम आयले न्ही, तेणी स्वता फोन केल्ले हॉटेलांत की आपल्याक बऱ्या दिसना म्हणून हॉस्पिटलांत व्हरपाक। आनी डॉक्टर बरे पैकी ट्रिटमेंट दिता, सगळे योग्य तरेन चल्ला आनी म्हाका खात्री आसा ते बेगिना बेगीन बरे जातले। म्हाका तरी दिसता की सध्या आमी इतलेच आमची चर्चा आसूं जाय की इज अंडर ऑब्झर्वेशन फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। तेजे उपरांत आमी परत एकदा रिव्ह्यू घेवया। प्रधानमंत्री मोदीक गोंयच्या मायनिंगाची खंय परिस्थिती खबर आसा। तो कितें तो उपाय काडटलो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। सत्तेंत आसतना केन्ना काँग्रेसीन लोकांक नमन घालें ना। मायनिंग अध्यादेशाक तेंको दितले काय ना तें काँग्रेसीचे संसदीय समितीन सरकाराक अजून सांगिल्लें ना। गोंयच्या काँग्रेसीन पयलीं दिल्ली वचून खंय नमन घालचें। विश्वजीत राणे म्हणटा ते प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयच्या मायनिंगाचेर कितें तरी उपाय काडपाचो आसा। मोदी सरकाराच्या 4 वर्साच्या परफॉर्मन्साचेर विश्वजीत गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो। आमकां खात्री आहा की जर मायनीचो जो विशय आहा फक्त आमचे प्रधानमंत्री सोडू शकता आनी तुमी केन्नाच हे मनान हे दवरूं नाका की प्रधानमंत्री लक्ष घालिना काय प्रधानमंत्रीन खंय ना खंय दुर्लक्ष केला। आनी तांकां गोंयांची परिस्थिती खबर आहा, तांकां गोंयची समस्या खबर आहा, फायनान्शियल सिच्युएशन खबर आहा आनी गोंयचे जनते खातीर तेंच कितें तरी वाट काडटले। की म्हाका खात्री आहा जे कितें डेव्हलपमेंट चल्ल्या ते सिस्टमॅटिकली त्यांचे डेव्हलपमेंट चल्ल्या आनी मार्ग येतलोच आनी मार्ग येतलो गोंयच्या जनतेच्या हितान। काँग्रेस नमन घालून फक्त गोंयकारांक खुबळावपाचें काम करता। काँग्रेसीच्या दिल्लीवाल्यांनी खंय मायनिंग अध्यादेशाक तेंको दिवपाचेर अजून उतर काडिल्लें ना।
केंद्रान आयज पर्यंत काँग्रेस पक्षाचे पार्लमेंटरी पार्टीन प्रधानमंत्रीक रिप्रेझेंटेशन दिवंक ना की आमचो सपोर्ट हा म्हणून तुमकां ऑर्डिनन्स काडपाक दियात न्ही. नमन नमन करपाच्या ऐवजी हांगा थंय नमन करा वचून, थंय तुमच्या अध्यक्षाक मेळात, अध्यक्षाचे डेलिगेशन घेऊन प्रधानमंत्रीक मेळात. हे केला काँग्रेस पक्षान? काँग्रेस पक्ष लोकांक, गोंयच्या लोकांक फक्त भडकयता. मोदीक गोंयचे मायनिंगाचे खंय सगळे खबर आसा, मात गोंयच्या शिष्टमंडळाक अजून तरी तो एकदाय मेळिल्लो ना. 7 जून मेरेन कितें तो उपाय येतलो म्हूण दिल्ली गेल्ल्या गोंयचे शिष्टमंडळ वाले उलोवन दाखयतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.